बेसिकली कोविडाच्या हाका लागून गेल्ले 2-3 म्हयने तो येवकूच ना पावूना आनी पंडिचेरी तामिळनाडू कडेन ताजो चार्ज आहा थंय इलेक्शनां आशिल्लीं तितल्या तेंपान तो येता तो 2-3 दीस रावतलो हांगा सगळ्यांक मेळटलो सिच्युएशन रिव्यू करतलो कितें कितें करपाक जाय आतां इलेक्शनां लागीं ताजे खातीर कितें करपाक जाय हें तो सगळें रिव्यू करतलो आनी मागीर वतलो. सर सध्या जे इलेक्शनाचे हे जावपाचें आहा सो कितें अशी तयारी तुमची आहा आनी कितें अशी सिच्युएशन? आमची तयारी सारकी फूल स्विंग आहा. पयर एजिटेशन केलां पळय पेट्रोलाक लागून तूं लक्षांत घेतलें की आख्ख्या गोंयभर सगळ्या पंपांचेर आमचें एजिटेशन बरें नेटान जालां. सगळे लोक म्हणजे सगळे कार्यकर्ते आमचे चार्जड आसा कितें प्रॉब्लेम ना. कितके अशे सीट्स तुमी ह्या वटी घेतले अशें दिसता तुमकां सर? कितके सीट्स अशे घेतले अशें दिसता सर? हय सीट खूब आसा आनी आमकां चान्स आसा बरो कित्याक आमचे 5च आमदार आसा. बाकी कडेन आमकां नवे फेसीस दिवपाक मेळटा लोकांक. सर तुमचे रवी नायक जे आहा ते म्हणटा की आपूण इंडिपेंडंट रावतलो. ताजी इच्छा न्ही तो सिनियर लिडर ताजेर हांव काय उलोवपाचें. बट ह्या वटी तुमी न्यू एस्पिरंट्स न्यू कॅन्डिडेट्सांक चान्स दितले? 5 आमदार सोडून 35 कडेन आयज जो आमचो इन्चार्ज येता हो तेजी रेग्युलर विजीट आसतात. एवरी 2 months 1 month तेंची विजीट आसतात गोंयान आनी ही रेग्युलर विजीट तेजी फक्त कितें आसा हे फावटी कितें कोविडाक लागून लॉकडावनाक लागून मातशें येवपाक तांकां टायम लागले. सो ही इज कमींग आफ्टर ऑलमोस्ट 4 months नाव. सो जे रुटीन आसा जे ऑर्गनायझेशन काम आसा पळय तेज्या बद्दल चड आसा आनी मोस्टली म्हणटा तें आतां इलेक्शन लागीं पावलेल्या कारणान सो इलेक्शन प्रिपेरेडनेस जी आमी तयारी करपाक लागून म्हाका दिसता हो जो आतां हांगा गोंयान जे आमचे इन्चार्ज येयलेले आसा तो मोस्टली आतां इलेक्शन प्रिपेरेशनाक लागून येयलेले आसा आनी आमकां दिसता की काँग्रेस पार्टीचे सगळे जे वर्कर्स आसा ऑफिसर आसा भरपूर एक्टीव जाल्लेले आसा. त्या संकल्पाक खंय तरी जायते एज्युटेशनांनी युथांनी पार्टिसिपेट केल्लो आहा. खंय तरी तुमी एक मत मांडलेलें की लोकांची एक मागणी आसा युथांक एक चान्स पडचो म्हणून ताका तुमी कितें सांगता? मग पळय आमचें सदांच तोच विजन आसा कितें सद्या काँग्रेस पार्टीन ज्या प्रमाणे युथान तशेंच आमचे महिला काँग्रेस तशेंच NSUI बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आनी आमचे बाकीचे जे ऑफिस बेरर्स आनी यूथ स्पेशली जे प्रमाणे काम केल्लेले आसा कित्याक आयज जो काँग्रेसीचो जो फ्लॅग घेवन आयज यूथ जे फुडें रावलेले आसा आनी जे रस्त्याचेर येवन काम करता एज्युटेशन्स करता ते फक्त यूथ करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता ते येता इलेक्शनाक हेज्या भितर मॅक्सिमम म्हाका पूर्ण गॅरंटी आसा हे यूथ जे आसतले पळय तांकां मोस्टली प्रिफरन्स दितले आनी हे आमचे कॅन्डिडेट्स आसतले फुडें काँग्रेसीचे हे चडांत चड यूथ आसतले हेजे भितर म्हाका मात सुद्दां दुबाव दिसना कित्याक जे पर्यंत आमचो लिडर आसा राहुल गांधी तेजो तोच विजन आसा की युथाक प्रमोट करचें. तुमी कितें कशें म्हणून इलेक्शन फुडलें येता तें पयतलें कितें तुमचो स्टँड आसतलो म्हणजे इलेक्शनाचेर? आतां इलेक्शनाचो स्टँड आसा कित्याक इलेक्शनाक हार्डली आतां 6-7 म्हयने उरलेले आसा. सो तेज्या लागून जी इलेक्शनाची तयारी आतां सगळे जाण कितें आसा आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे ऑलरेडी कॅन्डिडेट म्हणून आसा ते तयारी करपाक लागलेले आसा. थोड्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2-2, 3-3 केले सगळे आपल्या भाशेन तयारी करपाक लागलेले आसा. आतां ज्या प्रमाणे जे काँग्रेस पार्टीक जे प्रमाणे काम केलेलें आसा काँग्रेस पार्टीन कित्याक लास्ट टायमी आमी पळयला कित्याक लोकांनी मेजॉरिटी आमकां दिलेली काँग्रेस पार्टीक बट फाटसून बॅक डोरांसून BJPन आपलें स्वताचो गव्हर्मेंट फॉर्म केलो. सो ह्या फावटी सुद्दां लोक अशे ह्या गव्हर्मेंटाचेर विटलेले आसा की चान्स जो आसा तो आमकां काँग्रेस पार्टीक मेळटलो हेजे भितर चडांत चड. Spreading the message of all across the country that the youth is the future, that in Goa today they're talking about changing of a young president for this state. Yeah, just come now. We are here for 3-4 days. So we'll be doing a full review and also discussions and we're going to different constituencies. So I don't think I should make any comment right now. Sir, now we have seen a lot of education in Goa. A lot of youth have been participating. So you think the youth will stand a chance in the future for the upcoming assembly election? For every political party, youth is very important. Mahila is very important. Also a good combination of all experience and youth. Today Goa is facing a big crisis, failure of government. The Chief Minister does not know what he is doing. His COVID administration was pathetic. People have suffered, economy is suffering, youths don't have jobs, environment is being harmed. So many issues. Goa is going through a big crisis. So Goa needs to be saved from this government and this horrible administration. So that should be the main issue. सर आगे का इलेक्शन आप किस तरह से देख I रहे will हो? again discuss later. बरोबर येता आनी 5 दीस जाता ते प्रमाणे श्री गुंडूराव गिव अस instruction as to how we should go ahead for election.
तुमकां कितें दिसता फुडले इलेक्शनाक कितके सिट्स तुमी काडटले आनी सीट्स न्ही हांव तुका सांगता काँग्रेस गोंयांत सरकार करतलोच म्हणून तुमकी गोंयांत जर तर सरकार करतलो जाल्यार वी हॅव टू गेट मोर दॅन 21 सीट्स कशे तरेचे कॅन्डिडेट्स तुमी सिलेक्ट करतले जावं दॅट हायकमांड डिसायड ते हांव कितें सांगतो तुका तुमकां प्रेझेंट सिच्युएशन कशें कितें आहा प्रेझेंट सिच्युएशन प्रॉब्लेम कितें आहा प्रॉब्लेम कांयच ना बट कित्या खातीर लोक तुमकां टर्नआउट जातले अशें दिसता कित्याक कित्या खातीर लोक काँग्रेसीक वोट मारता कित्या तूं सांग म्हाका कित्या खातीर लोक काँग्रेसीक वोट मारपाना खूब दिसता लोक मारची ना म्हणून म्हाका दिसता लोक मारतले मारपा सोड हांव तुका परतून सांगता गोंयांत काँग्रेसीक सरकार येतलोच म्हणून काँग्रेसाचो प्रभारी आसा कितें मोठे इश्यू तुमी एड्रेस करतले जायते इश्यू आज तो बेसिकली 75 वर्सां गोवा रेवोल्युशन डे त्या फंक्शनाक तो पार्टिसिपेट जातलो आनी थोडे ब्लॉक्स विजीट तेणें अनावन्स केल्ल्यो त्यो ब्लॉक्स विजीट्स करतलो आनी तेजे नंतर थोडे ऑफिस बेरारां मेळून आमी इलेक्शन मोडाची तयारी सुरू करता कशें करून गोंयच्या लोकांचे काळीज जिखपाचें हांव विन